जनता पार्टीन आपल्या तीनही बायपोल इलेक्शन्सची नॉमिनेशन मी फाईल केल्या. मांद्रे मतदारसंघातल्यान दयानंद सोपटे, म्हापसा मतदारसंघातल्यान जोशुआ डिसोजा, शिरोडा मतदारसंघातल्यान आज आम्ही फाईल केले सुभाष शिरोडकर हांचे. तसेच दोन्ही उत्तर गोयच्या लोकसभा उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा. उत्तर गोयच्यान आमचे आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आणि दक्षिण गोयच्यान नरेंद्र सावयकर ही पांचूय नॉमिनेशन फायल करपा खातीर हांव प्रत्यक्ष हजर आशिल्लो. आनी जेन्ना हांव पळयता की लोकां मदलो जोश, लोकां मदलो उत्साह आनी गोंयकारांचो जर प्रतिसाद पळयत जाल्यार आमकां खात्री आसा 100% आमी ही पांचूय निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखता. कारण लोकांचो रिस्पॉन्स हो मोठ्या प्रमाणात आसा. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक खात्री आसा की पांचूय सीट जी आसा हे मोठ्या प्रमाणात आमी जिखतले. आमी प्रचाराचो पयलो टप्पो ऑलरेडी पुराय केलो. ताका आमी म्हणटा तिनूय बायपोल निवडणुकेंतलो आनी दोनूय लोकसभा मतदारसंघातले पयलो टप्पो पुराय जो आसा. आमचे पांचूय कॅन्डिडेट हे पुराय मतदारसंघातल्यान वा तिनूय बायपोलाचेर तर तेंच्यांनी एकदां आपली सगळी घर फेरी सुद्दां कंप्लीट केली. दोनूय लोकसभा मतदारसंघातल्यान वेदीक सगळ्या पंचायतींनी मतदारसंघाक दिवपी गाठी भेटी ह्यो ज्यो आसा तेंच्यांनी पुराय केल्या आनी दुसऱ्या टप्प्यांतल्या प्रचाराक ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. आमी पळयता की गोंयांत मनोहरभाई पर्रीकर सर्गेस्त तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे बी पॉझिटिव्ह व्ह्यू जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दल व्हांवत आसा.